हॅलो फ्रेंड्स, गुड इव्हनिंग अँड वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळी कशी आहे? बरे आहे सोबत सगळी बरे आहे म्हणून. आणि आम्ही आहे बरे. आता मोठं गुड इव्हनिंग कित्याक का म्हणून ॲक्च्युली आज आहे ब्लॉग लेट स्टार्ट केला. आता असा झाला आहे 4 वर झालं आहे आणि ब्लॉग आधी स्टार्ट झाला. आणि मॉर्निंग स्टार्ट करून आहे कित्याक मॉर्निंग हांव मातशा म्हगेलें आंग मातशें सा दुखतालें आनी सारकें मोकळें जायना आहलेलें. पूण मागीर तेशी काडून हांवें पूण आतां थंय सोताय आमी भायर सोताय हेंचो दोगांयनी. सो आतां म्हळें हेंचो स्टार्ट करूया. हेंचो म्हणपा लागलो म्हाका आतां ब्लॉग स्टार्ट कर, मागीर चोया म्हण कितें जाता तें म्हणलो मागीर आपूण काडटूय. सो आतां तेका केला ब्लॉग स्टार्ट आनी चोया आतां आमी वयताय राय. सो राय ताका मातशें घराक वचूं जाय खंय, त्या घराक व्हरून हाडटा आनी मागीर चोया कितें जाता आयचो प्लॅन. सो आतां आमी थंय सोदताय भायर. तेंचो ते बारक्या भुरग्यांक हे जेली खाता ते बारक्या भुरग्यांक जेली खायन येता येता ते कितें खाता रे? कितें खाता तूं? चला भुरग्यांक जेली खात त्या ताका पातना काय भुरगीं. सो आतां आमी ते पावले कुट्टो रे. कुट्टोर म्हळ्यार सारकें सुकड्या पावले. सुकड्या हेल्थ मध्ये वचना गेले, एक केक घेयले, एक पेस्ट्री घेयले, कोणा गेले ते खबर ना. आतां थिंगा वचून खाता चोया पेस्ट्री. सो ते आतां येयलो थिंगसा येयले आमी आनी आतां जालां हांव थंय सिलिंडर कार. तुमकां सांगपा म्हळ्यार एसा सिलिंडरा लागून कितें चगलां तें तुमकां कोडे खबर आसतली. आमकां कोडे दिसलो तें येवपाना म्हूण हांवें काल बूक केलोलो हांवें. सो चोयलें आज येयला पूण टायमार येयलो ना, लेट येयला. पूण सारको सिलिंडर ओद्दू आलो तो सगलो वयर सावन हें आतां आख्खो फूल पासून हाफ सिलिंडर. हय सिलिंडर कार जाल्लो थंय समतो भितर घेवन हांवें दोता. सो आतां हांवें दवरलो सिलिंडर भितर दवरलो जाग्यार केलो. आनी तूं सांगपा म्हळ्यार हेसा तुमकां खबर आसतलें सिलिंडरा लागून केसले लूट पडटाय. ते लोक सारको लायन उबो रावन बी घेवन येताय सिलिंडर आनी तेंकां कोडे अद्याप मेळनाय बीन. सो म्हाकाय खबर आसना येतलो येवपाना ती शुअरिटी आसना. पूण हांवें काल बिस्तो आमी आज येतालो हांवें म्हळ्यार बिस्तो मायक म्हळ्यार आगे हांव कोण चोयता येता जाल्यार चोया आज एक दीस, नाल्यार मागीर आमी थिंगा वचोन हाडया म्हूण. सो मागीर हांवें केलो राती काल राती म्हळ्यार काल 4 अशें कितें केलो हांवें. मागीर आज सकाळ आमगे हिंगा एक्चुली गाडी येताली 11 ते 12 मदें गाडी येताली आमगे हिंगा. सो आज ती येयल्ली ना. सो मागीर मातशें भिरांत येवपा लागली लायनीन हांगा वचों पडटलें थिंगा वचों पडटलें पूण मागीर चोयल्यार आतां येतय. आतां टायम सांग तुमकां, आतां टायम जाला आतां थंय 6 जायन गेलीं आनी गाडी येयल्या 5:30. वडोरी गाडी येयली आनी आमी भायर सरलो तेन्ना मायन घेवन दवरलो सिलिंडर. 5:30 ती गाडी येयना म्हूण सिलिंडर रस्त्यार दोतायचो आमी ती हाडपाक गेलोली. सो हाडपाक गेलो तेन्ना चोयल्यार थिंग गाडी येयलो खंय. सो 5:30 गाडी येयल्या तूं लेट. आनी आमी म्हणटा टेंशन आसना सिलिंडरा म्हणटा आमगे सिलिंडर काबार जालो जाल्यार आमी म्हणटा रांदचें करपा संवय आहा. आनी आमकां जवळ पासून आहा तुमकां कोडे दिश्टी पडटा आसतलो थंय धांपून दवरलो आहा थंय. थंय हय आहा थंय धांपून पत्ती कापली आहा ती तो आख्खो जळो आमगेलो धांपून दवरलो आहा सगळें स्टॉक करून दवरलो आहा. सो म्हळ्यार गॅसार लेक बरें जाता तें जालें जायत जाल्यार च्या बी मातशें चापकून कोण मेळटा सकाळीची. हूंय टायम करून येयली टायम जालो आनी काणचेर घाली. सो च्या जाय कितें जायत जाल्यार गॅसचें मातशें फास्ट जाता म्हूण गॅस जाय पडटा मेन. ओके ना जाल्यार आमकां म्हणटा म्हाका म्हणटा आमी घरा म्हणटा सगळें संवय आहा रांदचें कितें करून खावपाची. ओके सो थंय आतां गेलोलो हेळपा आनी हेळपास आयलो आनी हँड बी नावल बीन आनी थंय एन्सून एक हाडलो आहा म्हाका स्पेशल केक बारकेली
आणि केक म्हळ्यार केक फूल केक हाडलो ना आमी पेस्ट्री हाडल्या कित्याक केक न्ही सदां वेस्ट जाता आमी केक हाडटाय लास्ट टायम पासून आमी केक हाडलोली आख्खी वेस्ट जाल्ली मागीर कोण खायनाय मागीर फ्रिजीन दवरलो म्हणटरी सो ताका लागून आमी पाटी चड हाडलो ना केक आमी बारकेली हाडल्या हेंसून आनी दाखयता तुमकां थंय हेंतून हाडल्या बारकेली केक आनी पेस्ट्री हाडल्या आमी सोमती एक दोगांकू खावपा आनी आतां आमी दोगांयनी कट करतली आनी ते हेंसून काडले भायर केक आनी हेंचो केक कितें हाडलो हाजी फादर्स डे न्ही घराको केक व्हरली एक हिंगा गेल्ली सो एक तेणें तेगे घराक वयल्ली आनी एक आमी हिंगा हाडलेली आनी आमी दोगांय खाताय आतां तूं खावलो Ese? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सगल्यांक फादर्स डे कित्याक फादर्स डे आहलोशें सगल्यांक बापूयाक हॅप्पी फादर्स डे ओके आनी आमी आतां उलटी खाताय ही दीत पेट हांव सो इथे आतां आमी केक बी खायली आनी तुमकां आनी एक इंट्रस्टींग हें सांगू आतां इंट्रस्टींग म्हळ्यार थंय आतां टायम जाला 10:30 जालें टायम आतां 10:30 जालें आनी आमकां आतां भायर वचपा तेंच्या वांगडा पूण भायर सांगिल्लें न्ही आमी सद्या तर हांवें भायर तर सांगिल्लें न्ही आमी एस्सोली उतर पडटली सो आमी एक ट्रीक काडूं आतां आमी सांगतली आमी आयस्क्रीम खावपा वयता म्हूण सांगताय न्ही रे आमी आयस्क्रीम खावपा वयता म्हूण सांगताय आनी जे वयताय तेंक मागीर हालो ब्लॉक तुयेल म्हणटरी कोटलें बाय बाय सो आतां आमी ते वयलें जेवणां आनी जेवणां बोगलेन वयलें आमगे बोगलेन ते ऑर्डर केलो आमी फ्राय रायस चिकन कोल्हापुरी आनी तंदुरी लॉलीपॉप सो हेंच आमगेलें हेंच ऑर्डर केलां आमी सो हेंच जेयताय आनी मागीर वयताय आमी दोगांयनी घरा सो ते आतां आमी येयलीं घरा आनी जेन सोमती घरा येयलें आनी सकाळ खबर ना केसो लेक्चर आयकोंक पडटो ते पयलीं आयकोंक पडपा नाय हो ब्लॉग चोयल म्हणटरी आयकोंक पडटो आमकां तेज्या पयलीं आयकोंक पडपा नाय कित्याक तेज्या पयलीं ती चोप वचपा ना आमी जेयलो म्हूण सांगतली सो आमाक मेळ रिकॉर्ड करूं मेळ जाल्यार रिकॉर्ड करून तुमकां दाखयता केसो उतर पडटाय ती ओके आनी सपोज तुमकां आयचो ब्लॉग लायक जालो आसता म्हूण आनी आयचो ब्लॉग हांगा कवर करता आनी जर तुमकां आयचो ब्लॉग म्हगेलो लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कराय आमच्या चॅनलाचेर कोण न्यू जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब कराय सो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडियो टील देन बी सेफ टाटा बाय बाय गुड नायट